4 nomination forms in the name of Shri Shantaram Naik as a candidate. And also from the BJP, we have received 4 nomination forms nominating Shri Vinay Tendulkar as a candidate. गोयात राज्यसभा खासदारीची वेचणूक दोन मुखेल पक्षांच्या प्रदेश अध्यक्षांमधी. बीजेपीन प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरांचे नाव क्लिअर केल्या उपरांत काँग्रेसीने प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाक खासदारकीची उमेदवारी दिली. शांताराम हे पहिली 2 टर्म राज्यसभा खासदार उरला. दोघांनी मंगळारा दनपारा उमेदवारी भरली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधीन शांताराम नायकाचे नाव उमेदवार म्हणून क्लिअर केले. 2 फावट तो राज्यसभा वेचणूक जिखला. हे फावट अर्ज भरतना चडशे काँग्रेस आमदार ताचे बरोबर आशिल्ले. सेक्युलर मतां एकठांय करपाचो ताचो यत्न. I am fully confident and I think that I will be the winner. The numbers are not, but question is people will approach. See, question is all are secular minded people. Those who are supporting BJP, they are secular minded people. And therefore, we are confident that secular forces will support us. BJP has got certain number. Others have supported. They may be part of the government. But secondly, basically they are secular forces. And I am confident that secular forces will use the discussion in the right manner. प्रत्येकाने आपल्या कॉन्शियसाक जर विचारून जर प्रत्येक आमदारान जर विचार केलो जाल्यार काँग्रेसचो उमेदवार जो आसा तो निश्चित तिसऱ्यांदा विजय जातलो आणि डॉक्टर शांताराम नायक हांकां हॅट्रिक करपाची एक संदी आसा. तुम्ही एमजीपी गोवा फॉरवर्डाक अप्रोच जातले तुमकां सपोर्ट कर म्हणून आमी रिक्वेस्ट करपाची रिक्वेस्ट कोणाक केली म्हणून कांय हानी ना न्ही. आमी प्रत्येका कडेन आमी म्हणटलेच की आमकां हेल्प करचो, पूण प्रत्येकानी करता आसतना विचार करून गोंयची ओवरऑल जे हे लक्षांत घेवन गोंयच्या लोकांची मत कितें आसा हें लक्षांत घेवन प्रत्येकान जर मत जर विचार करीत जाल्यार नक्कीच आमच्या सायडीन कौल आसतलो. मागेले राज्यसभा इलेक्शनाक हांव पार्टेक वयता पार्टेक समर्थपाचें करपाचें एनसीपी. बीजेपीचो राज्यसभा उमेदवार विनय तेंडुलकरांनी मंगळारा अर्ज भरलो. अर्ज भरतना बरोबर गोवा फॉरवर्डाचो विजय मगोचो सुदीन आणि अपक्ष रोहन खंवटे धरून बीजेपीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. सरकारांतले सगळे आमचे घटक पक्ष मोगो पक्ष गोवा फॉरवर्ड अपक्ष हे सगळे आमचे बरोबर आसा आणि मुख्यमंत्र्यान कॅन्डिडेट ठरयतना सगळ्यांक विश्वासान घेवन एकमतान ठरयलो आणि पार्टीक एकूच नाव दिल्ली धाडलें. तेंच्यांनी काल डिक्लेअर केला आनी आज हांवें फॉर्म भरले. आज सगळे घटक पक्षांतले चडशे सगळे आयिल्ले आनी तेंचो सगळ्यांचो आमकां पाठिंबा सरकार बरोबर आसतले. पूण म्हाका दिसता गोंया भितर हिस्ट्री थरतली. पयले फावट गोंया भितर 4 खासदार आमकां मेळटले. Suraj Lutlikar is my friend. Suraj Lutlikar would have told me if he is interested, and I would have pushed for him if he was interested. I have read it in your newspapers. Otherwise, I have not. He has never told me. So Goa Forward is fully backing BJP candidate. Goa Forward is backing BJP candidate. Time and again we have said this. We are NDA allies. So naturally, we have no expectations from the BJP as far as national politics. आमचो एक थंय नंबर रावपाचो आमकां कांय खोशी ना. राज्यसभेचो खासदार जर आमचो जाल्लो आमकां तो नंबर थंय एक घालून आमकां कांय फायदो नाशिल्लो. आमकां तें इंट्रस्टूच नाशिल्लो आनी राज्यसभेचो केन्नाच डिमांड आमी BJP फुडें और मनोहर पर्रीकारा फुडें घालूंक ना. आनी देरफॉर दीस एट दीस स्टेज द क्वेश्चन डज नॉट अरायज ऑफ सपोर्टिंग एनीबडी एल्स. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आणि चेतन गवस.